आमी DPCचेर रेग्युलरायजेशनाचेर MSCPचेर आमी सगळे ऑथॉरिटीक लेटर धाडले. चीफ सेक्रेटरीक धाडलें, लेबर सेक्रेटरीक धाडलें, अर्बन सेक्रेटरीक धाडलें, DMAक धाडलें, लेबर कमिशनराक आमगे मॅनेजमेंटा कडेन आर्ग्युमेंटूय जाली. म्युनिसिपालिटीन लेटर केल्या DMAक आनी गव्हर्मेंटाक धाडल्या. म्युनिसिपालिटीन आपल तकले वयले पेस काडलो. DPC घेवन आज 2 म्हयने जाले मडगांव म्युनिसिपालिटीचे. फायल आहा DMAचे नजर. थंय गेल्यार ADMA म्हणटा 2 म्हयने लिव्हर. सरकार म्हाका खबर ना सरकार कितें करता म्हणटा. 2 म्हयने म्हणटा लिव्हर ट्रेनिंगेक गेले म्हणटा काबार संवसार आनी कांय ना. ताजे वर आनी कोण ना. मडगांव म्युनिसिपालिटीचे मॅक्झिमम पोस्ट लॅप्स जाले. आनी आतां गव्हर्मेंट म्हणटा लॅप्स पोस्ट रिवायव करपाक एज गूड एज नवे पोस्ट क्रिएशन केल्ल्या भशेन फॉर्मेलिटी. हांव सरकाराक विचारूंक सोदता हे पोस्ट एक्जिस्टींग स्ट्रेंथ ऑफ दोज म्युनिसिपालिटी ते आशिल्ले पोस्ट रिवायव करपाक कितें जालां. नवे मागता न्ही आमी सगळे. आतां मडगांव म्युनिसिपालिटीक 2 इन्स्पेक्टर पोस्ट खाली जाल्या भरना. एक हेड क्लार्क पोस्ट आहा तो भरलो ना. लायब्ररियन पोस्ट आहा भरलो ना. सगळे खाली आहा पोस्ट. ह्या परिस्थितीन म्युनिसिपालिटी चलतली कशी? सगळ्या म्युनिसिपालिटीने हेच चालू आसा. चलप कशें आनी मागीर आमकां स्टाफाक आनी वर्करांक ब्लेम करतात. आनी आमचो डेली रेटेड लेबर पयर एक लेबर गार्बेजीचे करपाक गेला आनी गार्बेजीचे तो ते एक पाटी काडून ते डस्टबिनाक वयतालो. एक कसलो तरी पावडर ताच्या दोळ्यां पडलो आनी ताका आतां दोळ्यान दिश्टी पडना. दोळ्या सायडीक गेलो. ताका हुबळी बसून डॉक्टरा कडेन धाडून हाडला आमी. म्युनिसिपालिटीन कांय केलें ना अजून. पयर एक लेबर झाड मारपाक गेलो तो दोरयो हाका चुकून कितें दोरयेन वयर पावलो. झाड ते बॅलन्सीचे गेले दिसता एक झाड कापता आसतना ते पण झाडाक पोत सकयल देंवता आनी हो वयर गेलो. वयर वतरी ताणें हात सोडलो तो खोंटीन सकयल पडलो. ताजे सकयल एक खोंट डॅमेज. काल हॉस्पिटलांत ताका एडमीट केलो. हॉस्पिटलांत थंय जायना म्हणटा आतां मॅडिकलां आसा. ह्या लोकांनी करप कितें? म्युनिसिपालिटी फक्त काम जाय आनी फक्त म्हणटात ते म्युनिसिपालिटीचे लोक काम कांय करना म्हूण. आनी म्युनिसिपालिटीचे लोक स्ट्रायकार गेल्यार हांव पब्लिकेकूय सांगूंक सोदता की हे लोक आपले जीव वतून काम करतात. की म्हज्यान एक म्हणूं जाता की तुगेल्या सीमेचेर कशे जवान काम करतात तशें हे लोक करतात आमगेले. आमचे लोक चडशे TB जावन आनी पिवन मेले. आतां पूण टायम आशिल्लें कमी आहा की आमी तांकां डे टू डे डेमॉन्स्ट्रेशन करता की तुमी पिनात. असले लोकांक तुमी पयलीं प्रिफरन्स दिवपाचो म्हण कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेना. आनी ह्या म्युनिसिपालिटीक तर वचून तूं काम कर आनी म्हणटात. व्हडलो इशू करनात तांकां. सगळ्या म्युनिसिपालिटीची मिटींग आपयल्ली. सगळ्या म्युनिसिपालिटीचे आमचे जे युनियन लिडर्स आसा तांची आज मिटींग आपयल्ली. कित्याक कितलेशे वर्सां जाले आमचो एक मेन डिमांड आशिल्लो रेग्युलेशन ऑफ डेली वेजीस. आनी प्रत्येक चीफ मिनिस्टर जावं आतांचे चीफ मिनिस्टर किंवा पयलींचे चीफ मिनिस्टर ताचे पयलीं चीफ मिनिस्टर ते सगळ्यांक आमी हो डिमांड घाल्लो. तुमकांय खबर आसा तुमचे कडेन गेल्या. आनी ह्या डिमांडाची एक कमिटी जाल्ली. एक म्हापशेचे एक्स चेअरपर्सन आनी राधिका नायक आनी दीपक देसाय हांची कमिटी आसली. त्या कमिटीन फेवरेबल रिप्लाय दिल्लो. एक रिपोर्ट दिल्लो की 5 वर्सांनी एबाव जे डेली वेजीस आसा तांकां रेग्युलायज करचे. हो रिपोर्ट दिवन आतां 1.5 वर्स जालें. पूण ताजेर मागीर कांयच जाग पडना. करता म्हणून आतां कितलीशीं वर्सां जालीं. थोडे आमचे डेली वेजीस व्हरूनय गेले आनी थोडे आसा ते ओवरेज जाल्ले आसा. आनी हाज्या खातीर सरकाराक दाखोवपाक कित्याक हांव खुबशीं लेटरां बरलीं, खुबशे DMA कडेन मिटिंगे घेतल्यो पूण हाजेर लक्ष घालना अजुनूय. पूण सरकाराक दाखोवपाक सरकारान आमी हो जो डिमांड आसा तो बेगीबेग डिमांड मानून घेवचो. कारण आतां एक सर्क्युलर काडिल्लो आसा गव्हर्मेंटान की आउटसोर्स करचें म्हणून. आउटसोर्स हो खरो म्युनिसिपालिटी लागू जायना. सरकारचे जे सर्क्युलर आसा ते सरकाराकूच लागू जावं. आमी लोकल सेल्फ बॉडीज आमकां सरकाराचे ह्या लागू जायना. पूण आतां कितें जाता DMA जे आसा पळय ते रेडीमेड सोदतात. रेडीमेड सगळं काडटा फुडें धाडटा. आपले स्वताचें कांयच करनात. आनी आमी सांगिल्लें जेन्ना तुमी आउटसोर्स करपाक जाय कितें करपाक जाय पयलीं आमचें रेग्युलायज करा मागीर तुमी आउटसोर्स करा. आज वास्को जाले मागीर काणकोण जाले. जेन्ना ते रिन्युवलाक गेले खरी म्हाका रिन्युवल करपाची गरज ना. हे एक म्युनिसिपालिटीची वाट फुडें करपाची. रिन्युवलाक गेले डेली वेजीस रेग्युलेशन करपाक तांकां परत घेवपाक तेन्ना तांगेले आउटसोर्स करा. आतां जे 10-15 वर्सां काम केलां ताणें कितें करप? तुमी आतां आउटसोर्स करताले तांच्यांनी खंय वचप? म्हणून आमी डिमांड केला की तांचे बेगोबेग रेग्युलायज करचे. मागीर तुमी आउटसोर्स करता. खरें म्हळ्यार म्हजे हातून की आउटसोर्स आमचो खूब अपोज आसा. जेन्ना ही तुमी रेग्युलायज करतले तुमकां आनीक घेवपाची गरज ना डेली वेजीस. कित्याक खुबशे डेली आसा
ओगीच डेली वेजीस भरून घेवपाची गरज ना आनी कॉन्ट्रॅक्टर हितून फक्त तुमी कॉन्ट्रॅक्टराची पोटां भरतले आनी कांयच करना आनी कॉन्ट्रॅक्टराची पोटां भरता आनी मागीर कोणाची पोटां भरता तें तुमकां खबर आहा. दुसरें आमचें आशिल्लें DPC जो मडगांवचो इश्यू आसा वास्कोचो आसा अशें खुबशा म्युनिसिपालिट्यांचे आसा जे अजून पर्यंत तांची DPC येना. DMAच्या ऑफिसान गेल्यार DMAच्या ऑफिसान म्हणटा ADM 2 महिने ट्रेनिंगाक केल्या 3 महिने ट्रेनिंगाक केल्या. गव्हर्मेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. कोण एक ट्रेनिंगाक गेला म्हणून सगळें उरूंक जायना. जर ते ADMA ना जाल्यार दुसरे ADMA बसपाक जाय आनी ताणें डिसिशनां घेवपाक जाय. ती अजून डिसिशनां घेना. आज मडगांवची DPC जावन 2 महिने जाले अजून पर्यंत ताच्या उत्तर ना कांयच ना. मडगांव ते DPC हांगा पडले ADMA ऑफिसान. तशें MACP हें DMA ऑफिसान पडला. तशें आमचे वेकंट पोस्ट जे आसा ते भरतले जाल्यार ते म्हणटा बॅन आसा. बॅन म्हणजे कितें आमकां बॅन लावूंक जायना. म्युनिसिपालिटीन हें काम हें सर्वीस इंडस्ट्री. मागीर लोक म्हणटा कितें म्युनिसिपालिटीन कामां जायना पूण लोकांक हांगा स्टाफ ना ते कळना. सर्वीस इंडस्ट्रीन बॅन आसूं जायना. जे वेकन्सी आसा थंय ती भरपाक जाय. नवें क्रिएशन करनाका पूण जे बॅन आसा जे पोस्ट वेकंट जाले ते भरपाक जाय. तुमी बॅन करून आज पोस्ट लेफ्ट करून उडयल्ले आसा 2 वर्सांनी. हे तेन्ना हांवें गव्हर्मेंटाक लेटर घाल्लें की म्युनिसिपालिटीचे पुरती बॅन काडून उडोवपाक जाय. बॅन आमकां लागूंक जायना. आमचे जे पोस्ट आसा ते भरपाक जाय. तशेंच आमचे ग्रेड पेचे उरला आसा एरियातली ते जावना अजून. आनी जे लोक आमचे मरता आमचे हांगा जे वर्कर आसा ते काम घाणीतले करतात आनी तांची आयु आसा पळय ते आयुश TB जावं कितें जावन एक 50 सकयल ते सगळे वतात. पण तांची बायलां भुरग्यां कोणाक तरी जॉब मेळटा ते हार्डनेस केसी की आतां 10 वर्सां जालीं हांच्यांनी हार्डनेस केसी भरना. प्रत्येक टायमार हांव रिजल्ट दिता की हे बॅन आसा ते 10% करपाक जाय ते हें करपाक जाय. आमच्या एग्रिमेंटा प्रमाणे स्पश्ट आसा की जर एक कामगार मेलो 3 म्हयन्या भितर आमच्या दुसरी ताची कोण बायल जावं भुरगें जावं तांकां जॉब मेळपाक जाय. आनी हे तांणी आतां बेगोबेग सगळ्या म्युनिसिपालिटीन भरचे अशी आमची मागणी आसा. आनी हाजे खातीर आमी 29 जूनाक स्ट्रायक करपाचो गेला सगळ्या म्युनिसिपालिटीन ऑल गोवा 29 जून. आनी ताजे पयलीं 25 तारीख ते 28 तारखेक लंच टायमाक एक 10 मिनटां आमची स्लोगन म्युनिसिपालिटीचे भायर आसतली की हातून जशें गव्हर्मेंट जबाबदार आसा तशें म्युनिसिपालिटी जबाबदार आसा कित्याक त्यो कांय केअर करना. म्हाका जेन्ना हांव DMAक मेळ्ळो ताणें जालें एक 6 पॉयंट लेटर फॉर रेग्युलेशन प्रत्येक म्युनिसिपालिटीक धाडिल्लें. पण म्युनिसिपालिटीनी खुबशे म्युनिसिपालिटी रिप्लाय करना तांचे आन्सर करना. म्हणजे म्युनिसिपालिटी केरूच ना. ते फक्त तांचें एक्सप्लॉयटेशन करतात. आनी हाजे खातीर हो स्ट्रायक सगळ्या म्युनिसिपालिटींतलो हातून सरकाराचे तोंड दोळे उगडपाक जाय आनी म्युनिसिपालिटीचे दोळे उगडपाक जाय. आनी हो जर स्ट्रायकान जर आमची मागणी जायना जाल्यार फुडें आमी इनडेफिनीट स्ट्रायक करपाचो मागीर फुडें